कितलीशीच वर्सां जाली मिराबाग वाठारांत येवपी बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध आसा। विरोध कायम आसून लेगीत ह्या बंधाऱ्याचें काम करपाक सुरवात केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। ह्या बंधाऱ्याक लागून पुराय वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जातली। देखून मिराबाग, फालनेम, मुगोलीम, सोलियम, माडेल आनी धड्या वाठारांतल्या थळाव्यांनी ह्या बंधारा आड परतून बसका घेतली। सगळे हांगा जमले आसा। आख्खो गांवचो लोक आमचो मिराबागचो, पळण्याचो, बाकी जितले आमगेले वाठाराचे लोक आसा ते आयज हांगा जमले आहा। कित्याक हो बंधारो म्हणटा हांगा गांवां परत हांगा येयले आसा। हो बंधारो टोटल इलिगल आसा। हांकां कांयच डॉक्युमेंट्स ना, कांय ना। हांगा खंयचें परमिशन हिणी घेतलें ना। लोकां मेन म्हळ्यार लोकां विश्वासान घेतला। आयज हो मिरवाग आमगेलो वाळवंट आसा। वाळवंटार हे आयज येवन खणपा लागल्या। हांकां कोणूच विचारपाचो ना। हे कशें ना, कोणा तेणी सांगपा जाय बाबा कितें कसलें काम चलता, कितें चलता। थंय एक बोर्ड बसून ना, एजन्सीचो बोर्ड बसून ना। कोण बाबा कॉन्ट्रॅक्टर, कोण कसलें काम हें कोणाक खबर ना। आनी मेन म्हळ्यार ते आयज घेवन गांवां भितर खणटात। आतां हें कितें चल्लां हें आमकां विचारपा लागून आयज बाबा सगळे हो लोक हांगा जमले कडेन आसा। आनी हेजेर आमी फाल्यां कितें म्हणटा तें सगळें डिसिजन घेतले आनी सगळे एक जातले। आनी हो बंधारो म्हणटा कितें म्हणटा आमकां कळोंकूच जाय। आनी कोण कितें कसलें काम चलता तेंय आमकां सगळें समजोवपा जाय। फाल्यां आमी कितें आसा तें सगळें डिसिजन घेतले आनी मुखाल्लें आमी हें तुमकां सगळ्यांक कळयतले। पूण मुखाल्लें आतां फाटले दीस मिटींग घेतली, तुमी फुडली स्टेप कित्याक घेना, कित्याक डिले करता तुमी? ना, आतां आमी कशें आशिल्लें, आमी बाकीचे वाटच्यान पळयताले गव्हर्मेंटा वाटच्यान हेल्प जातलो कितें जातलो म्हणून आमी रावल्ले। कोणी हेल्प आमदार हेल्प पूण आजून पर्यंत आमकां तशें कोणूच हेल्प केलें ना। आमी सगळ्यां कडेन भोंवले। आमी सीएमा फुडें गेले, मिनिस्टरा फुडें गेले, आमदारा फुडें गेले, सगळ्या फुडें गेले। पूण कोणूच मुखार येवन हें सांगपा बाबा रेडी ना। लास्ट टायम गणेश भाऊ येयलो 1.5 वर्स पयलीं, तेणें सांगलेलें सगळ्यांक विश्वासाक घेवनूच जाता म्हणून काम। सुभाष फळदेसाय सरान सांगलेलें की लोकांक घेवनूच एक मनीस उरपाना, सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जाता म्हणून। पूण अशें दिसून येयलें कितें आतां कोणूच हे सगळे उलयतात आनी अशें मागीर कांय तेंचें हेंच ना। आनी आतां आयज हे पळय तेणी येदी व्हडली मशिनरी हाडून 2-4 डंपर हाडून काम चालू केले कडेन। मदीं ते खणटात, गांवचे मदीं खणटात। म्हळ्यार कोणें विचारप ना, तुमी आमगे आंगणा येवन खणटले आनी आमी ओगी रावन पळयतले, अशें कशें? स्थानिक पंच ना तुमच्या वांगडा? स्थानिक पंचाक आमी सगळे सांगले कडेन आसा। आतां फाल्यां तो आमी सगळे जमतकीर तेका सगळे आमी विचारतले की बाबा कसले प्रोजेक्ट आसा, कितें आसा, तो तेणी सगळें एक्सप्लेन करपा जाय। सगळो पळय लोक आसा जमले कडेन, सगळे तेका जाप विचारतले कितें चल्लां। खाली ताजो आनी म्हाजे कडेन उत्तर आसपाना। आनी कारण मेल जाल्यार वचून मरून गेल जाल्यार वचून म्हाज्या आत्म्याक शांती मेळपाना। हेजेर प्रत्येकान विचार करपाचो। हो आमचो एक भावनीक प्रश्न आपले कडेन आसा। हे विचारान आमी फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कितें जबाब दितले, आज आमी उबी रावना उलयना जाल्यार तोच विशय आज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांकूच जाता। आज जर भुरग्यांनी जर चळवळ करून जे वायट गोश्टी प्रतिकार करून ताका करपाक फुडें सरून जर कितें जर केलें जायत जाल्यार ती गोश्ट अशक्य अशी कांय ना, शक्य आसा। पूण फुडें सरो जाय। हांव उलयतलो, तुमी जाग जातले तो विचार करनाका। स्वता समजया, स्वता आपली मनां जागी करा। आपलें जें कितें आसा तेका जागी करा आनी हेजेर विचार करा। अजून आमच्या हातीच्यान कांय गेल्ले कडेन ना। आमी हेजेर सगळ्यांनी हेज्याक मोठे संख्येन जमपाचो प्रयत्न करया। आज आमी हांगा उबी आसा। आमी तुमच्या प्रश्नाचे हर एक हेच्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाचें आमचे तयार आसा। पूण केन्ना जेन्ना समजोवपा जाय हें जें कितें बाबा तें चल्लां तें थंयसर ते अमूक पद्दतीचें आनी अमूक हेजें अमूक तमूक म्हणटा कोण जो प्रतिनिधी कोण कितें आसा तेणें जर सांगपा जाय आमकां।